सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं मातेवा पोरमोणी जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान आनी थंयचो चलत वेताना जेसून मांडवीर बसुल्ल्या मातेव नांवाच्या एका मनशाक देखलो आनी ताका म्हणलें म्हजे फाटल्यान ये आनी तो उठून ताचे फाटल्यान गेलो. तो घरांत जेवणाक बसलेलो आसतना सोबार 2 वसूलदार आनी वायट स्वभावाचे मनीस येवन जेजू आनी ताच्या शिसां बरोबर जेवणाक बसले. हें पळोवन फारिसेवांनी ताच्या शिसांक म्हणलें, 2 वसूलदारां आनी वायटोव्यां सांगाती तुमचो गुरू जेवणाक बसता तें कितें? हें आयकून जेजून जबाब दिलो, बरीं आसुल्ल्यांक न्हय पूण वायटाकारांक की वैजाची गरज. वचात आनी ह्या उतरांचो अर्थ कोण तो शिकात. म्हाका बोली नाका, दया जाय. दुबाव बेण सुगुण्यांक न्हय पूण उगुण्यांक आपोवंक हांव आयलां. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान प्रेतीच्या भावां भयणीनो, कांय तोंडनाटे भुरगे खेळा मैदानार पाथांग उबयताले. दे वे फ्लाइंग कायट्स. इतली तांची उमेद आनी उर्बा थोड्याच वेळान सकाळच्या दोळापुरी ती नोपयट जाली. दोरां ओ सूत जे ह्या भुरग्यांच्या हातान आसले ते उदीक ढिलायेन वळून येवंक लागले. तांचे पाथांग तुटून उबोन गेले आनी तरीपूण बोरवांचो विस्वास धरून ते हातान येतले म्हूण सूत ओडीत रावले, पूण आयलेच ना. आयज मोगाच्या भावां भयणांनो, आमी सगळे कडेन सगळ्या मोळार जरी तर एक धांवती नदर मारीन आमकां थंय अशेंच कितें दिसता. संबंदीत जिवितान जावं कुटुंबाच्या, समाजाच्या, राष्ट्राच्या, भावार्थाच्या खंयच्याय मोळार उलयल्यार जिविताचे पाथांग तुटलोले आसात. संबंदाचे धागे तुटलोले आसात. आनी हे परिस्थितीन आमी जियेताना आतांच आमी देवाची उतर आयकलां. माथेवाच्या शुभ वर्तमानांतली थंय आमी आयकलां जेजू म्हणटा, हांव आयलां सुगुण्यां खातीर न्हय पूण उगुण्यां खातीर. कोणेय पूण म्हणलां असलें काळोखीत चित्र पळयतना काळोखाक शिरापचे बोलदेक एक ल्हानशी वात पेटयल्यार उदीक बरी. काळोखाक शिरापचे बोलदेक एक ल्हानशी वात पेटयल्यार उदीक बरी. तर ह्या काळोखी संबंद धागे तुटलेल्या संवसारान, समाजान आनी सृश्टीन आमकां जेजू एकूच जबाब. ह्या आमच्या गंभीर परिस्थितीन, आमच्या सगळ्या प्रस्नांक, आमच्या त्रासांक, आमच्या उणावांक, आमच्या विचारांक जेजू क्रिस्त एकलोच जबाब. आनी तो आयिल्लो आसा आनी ताणें येवन बापा थावन आमचे मदीं येवन जेजू एकूच जालो कारण आमच्या सगळ्या प्रस्नांक, विचारांक एकूच पुरतो जबाब. जेजू एके भाशेन बापा थावन संवसारान येवन आमचे मनशे सैम घेवन आमच्या उद्रुश्टान, आमच्या असक्तायेन, आमच्या सगळ्या भागांनी भितर सल्लो काडून पातोक आनी देखून तो एकलोच आमकां जबाब. प्रितीच्या भाव भयणांनो, आयज तो जेजू
जाचेर आमी सत मानता विस्वासता तितल्याय खंय हे गंभीर परिस्थितीन हे आमचे तुटलेले संबंधाचे धागे उन्मूक दिल जाल्यार घट करूंक आनी मजबूत करूंक आपयता. आयज आमकां पवित्र सोबेचे दाखले गावदियम एट स्पेस स्पश्टपणी सांगता दरेक क्रिस्ती घोराबो जावन आसा म्हूण एक कुटुंब जावन आसा म्हूण एक घोराबो समाजाचो एक बुन्यादीचो फातर. आमची दोतोनीचें पुस्तक कॅथलीक कॅटेकिझम ऑफ द चर्च आमकां उगडास कोत्ता की आमी जेन्ना ही नाती हे संबंद बरे भाशेनची येना तेन्ना आमी ह्या संवसारान ह्या समाजान हे सृश्टीन आमी ओद्रोस्त निर्भाग आनी सगळोच काळोख रोसता. प्रितीच्या भावां भयणांनो, आयज आमकां विशय दिल्लो आसा भावार्थाचें जिवीत फूट पडलोले रुसणेंत संदान. आमी जाणो जेन्ना मनीस देवा थळान पयस वेता तो सांडटा, तो ह्या तुटलेल्या पातांगा भाशेन त्या भुरग्यांच्या हातान सूत उत्ता पूण हे पातांग नाच जाता खंय गेले. आयज जेन्ना आमचें जिवीत आमी इल्ली धांवती नदर आमच्या सोणेकल्याच्या जिवितार मारुया. आपणाकूच देव करूंक सोदता. आज मनीस देवाची सुवात आपूण घेता, देवाकून शाक मागता. जेन्ना आमी क्रिस्ती भावार्थी पासून देव रोसनार हें विसरता. आमी रोसना ताच्या हाताची ह्या रोसनाराची सुवात घेवंक सोदता. हें आमचें बुदवणपण, हें आमची सांगवार शाणेपण अशें आमी धरता. मोगाच्या भावां भयणांनो, असलो मनीस आपलेपणान बोल्लोलो देवा कुशीन दवरतलो आयज आपलें जिवीत ओद्रुस्तान काळोखान ओत नासलेली करून सोडटा. तर आयज पयली सुवातेर आमी आमच्या घोराब्यान भितर सरुया. आमी क्रिस्ती भावार्थी आमकां अभिमान भोगता आनी भागून फ्रांसीस शावेराचें गीत कोत्ताना जावं दुसऱ्या गितान आमचो जेसू आमकां जाय त्या गितान आमचो बाबा भागून फ्रांसीस शावेराचो अशें म्हणटा. आमची उतरां उरलीं, आमच्यो कोन्यो ना, आमच्या जिवितान आमी हे वेव्हारान घालिना. आयज हें देवाचें उतर भावार्थाचें जिवीत. तर आमच्या घोराब्यान कसलें जिवीत आयज आयज रक्त नासाची नाती नान, संबंद नान, सोयरीगोत ना. कारण आयज भाव भावाक वळखना. बाटाचो इल्लो कुडको आसा, गोददार आसा पुर्वजांनी दवरलेली, एकलो त्या केकाचो व्हडलो भाग घेवंक सोदता आनी दुसऱ्याक उनीत आदारता. एकलो आपल्या भावाक न्याय सोदून वता, जे ताचे न्हय ते आपले करूंक आयज स्वताक सुवातना फोट आसा. आनी असलो काळो बाजार आज स्वताचो चल्ला, अनितीचो चल्ला. दुसरे कडेन प्रितीच्या भाव भयणांनो, आयज आमच्या घराचो उमारो थोरल्यार समाजान गेल्यार आमी कितें पळयता. आयज पदवेदार जाका मासल पावर आसा, जाका समाजान ताणें नांव जागो आसा, स्वताचो न्हय सूर्येचो नागवणीचो, तांतल्यान तो स्वतान जिवीत जियेतल्यांक हारोयता. तिसरे सुवातेर मोगाच्या भाव भयणांनो, आयज हे सुताचे धागे मुगया मदें तुटलेले आसात. लग्नाचे संबंद आयज पवित्रपणी कोणची येना. आनी तुमी आनी हांव हांगासर येवन भाग्यान फ्रांसीस शावेराच्या नोवेनाचो 8वो दीस आयज आमी समोरुंता. आमचो भावार्थ जिवो करूंक भावार्थाचें जिवीत फूट पडलेल्या रोसणीन संदान. भाग्यान फ्रांसीस हांगा येताना तो जेसू घेवन आयलो आनी जेसू बापा थावन येताना ताणें मनशाच्या उदुश्टाचेर नदर मारून मनशासून घेवन खाली करून एक साकोर कसो जावन दुसऱ्यांची सेवा करून ताणें देवाचो मोग, देवाची काकूट, देवाचे भोगसणे सगल्यांक पुरगोटली. आयज हांव जेजूचे मिसांव जे भागून फ्रांसीस शावेराचें जालें एका खुर्साचे आडयेन आकारपाचो, उचित रावपाचो. जेन्ना जेसू ह्या संवसारान आयलो
स्वर्ग आनी संवसारा मदी पडलेली फूट जेसून भरून काडली. बाबा आनी भयणी मदी पडलेली फूट ही आयिल्ली तूट जेसून मजबूत केली, भरून काडली.